आयज हांवें दाबोलीचे आयज हे फॉर्म हांवें आयज भरला। हांव हे आयच्या दिसाक हांव सगळे आमच्या दाबोली भाव भयणांक म्हज्या वोटरांक हांव सांगूंक कोत्ता तें हें दोन टर्म जाली 2012 आनी 2017 हांव दाबोलीन आसलो। हांव वास्को कॉन्टेस्ट केल्लें पण हे फावटी हांव परत दाबोली येयला। हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जेन्ना हांव दाबोली हे फावटी कॉन्टेस्ट कोत्ता आमच्या सगळे वोटरां कडेन भाव भयणां कडेन हांव मागता तुमी हे फावटी म्हाका वोट दिया आनी हे फावटी म्हाका जिखोवन दिया। दाबोलीन तुमी गेले पण दाबोलीन कित्या खातीर गेले अशें कितें दिसून न्हू दाबोली वचपाक कारण म्हणटा तें हें जेन्ना हांव ह्या ज्या दाबोले पार्ट ऑफ दाबोले हे पयले वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन आसले म्हजे वोटर लायक न्यू वाड्या सकल आनी चिकालीन हे सगळे वोटर आमचे अबाउट 15 ते 16,000 वोटर्स आमचे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन आहात। जेन्ना डिलिमिटेशन येयलें 2012 तेन्ना ते दाबोली पडले आनी आमी वास्को पडले। आतां अशें जेन्ना हे फावटी हाका जायते जाणांनी दाबोलीच्या भाव भयणांनी वोटरांनी बरे मागपी आमचे वोटर आहाय तेणी की सांगलें की फिलीप बाब तूं हे फावटी दाबोले कॉन्टेस्ट कर पूण वास्को ना। पण इवन हांव जाणा जेन्ना हांव वास्को देखून आयज कॉन्टेस्ट करना आसतना गेलो जेन्ना आयज नॉमिनेशन बगता आसतना म्हाका जायत जाणांनी म्हणलें फिलीप बाब तूं आमकां सोडून दाबोले गेलो पूण दाबोले भाव भयणांचे वोटर म्हाजेच की गेले ते फावटी 2 फावटी तेणी म्हाका जिखोवन हाडलेलो। एक फावटी म्हणटा ते 2099 इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन आनी दुसरें म्हणटा ते 2007 म्हाका तेणी ह्या म्हज्या वोटरांनी जिखोवन हाडलेलो।